आवयचो एकलोच पुतो क्रिकेट खेळताना ताच्या हातांतले बॅट सुट्टा आनी लागींच आसलेले एके मेर्सेडीस गाडयेचेर पडून गाडयेचो फुडलो आरसो फुट्टा. गाडयेच्या दोनयान बरोच राग येता. ही खबर भुरग्याची आवय कोर्टांच ती येता आनी गाडयेच्या दोनयाशी पांय पडून माफी मागता. पूण तो दोनी पुलीस कंप्लेन करतो म्हणून सांगता. आवय ताचे लागीं विनोदी करीत रावता आनी आखरीक तो त्या भुरग्याक बक्षिता. आयच्या पयल्या वाचपाक सोदोम आनी गमोराच्या लोकांच्या पातकाक लागून देव ताका कास लावन फुडें सरता. पूण मोइसेस त्या लोकां पासत देवा लागीं विनोदी करीत रावता आनी आखरीक देव आपलो निर्णय फाटीं घेता. जायतीं आमची भावां भयणां पातकान जियेतात. थोडीं आदोलल्या पातकाक लागून निराशी जाल्लीं आसतात. थोडीं बोगसोण्यांक आशेतात. असल्या आमच्या भावा भयणांक आमी बोटां दाखोवचे सुवातेर ताचे पासून मागप हो जावंक जाय आमचो हुस्को. तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. निराशी जालोल्यांक भरवसो दिवया. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटूंक आमचो आदार दिवया. आमचे प्राचीत आनी धर्मण पातक्याचें मन बदलपा खातीर भेटोवया.